नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय म्हण आग्रह करून सोमाराक कारवार शहरात रक्तान पत्र बरोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमका धाडचे आंदोलन सुरू झाले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गरज आशिल्ले मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी गजाल सुरू आसा। त्याका लागून जिल्ह्याच्या सगळे तालुक्यात अलग अलग रितीन आंदोलन जायत आसा। सोमाराक कारवार शहराच्या म्युनिसिपालिटी गार्डना लागी रक्तान पत्र बरेचे आंदोलन सुरू झाले। 85 वर्ष वयाची अजमत बी वृद्ध महिलान आपल्या रक्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमका पत्र बरोवन आंदोलनाक सुरुवात करून दिले। तसेच 8 महिन्याची गर्भवती महिला प्रशांती नाईक हेमी सुद्धा रक्तान पत्र बरोवन मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी मागणी केली। अलग अलग संघटनेच्या सहयोगात सार्वजनिक विद्यार्थी असे 500 पेक्षा जास्त लोकांनी आपले रक्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरोवन पोस्ट केले। सद्याक रक्तपत्र आंदोलन चलत आसा। बेगीन कारवारात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल करूक जाय ना तर व्हड प्रमाणात आणि उग्र आंदोलन करतले असे तेमी ताकीद दिले। विद्यार्थी संघटनेचे राघू नाईक हेमगेल्या फुडाकारात रक्तपत्र आंदोलन घडवून हाडले। या आंदोलनात भंडारी समाजाचे अध्यक्ष केडी पेडणेकर आणि प्रमुख जावन आशिल्ले जॉर्ज फर्नांडीस, सॅमसन डिसोजा, शैलेश हळदीपूरकर, गिरीश राव, दीपक नाईक, नरेंद्र देसाई आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले। सुरुवातीक एक कवात्याक उदाघन आंदोलन सुरू झाले आणि तो कवातो मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आवाराच्या पुढे नाट्टले असे राघू नाईक हेमी घोषित केला। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಂತೂ ಏನು ಹೋರಾಟ ಇದೆ। सदाशिवगड चिचेवाडा हांगा बस आणि स्कूटरमध्ये झालेल्या अपघातात एक महिला मरण पावली। माजाळी सैलवाडाचे वासी लता अशोक सैल हेमी ह्या अपघातात मरण पावले। माजाळीच्यान सदाशिवगड स्कूटराचेर येत असताना बस आणि स्कूटरामध्ये अपघात घडलो। या अपघातात लता अशोक सैल हेमी मरण पावले। सदाशिवगड चिचेवाडा हांगा रस्त्या बाजून जागो कमी आसा, कारण रस्त्या बाजूचो जागो काही लोकांनी वय बांधून आडोवन गेलात। तेजेर हांगा व्हड वाहन संचार करतना चलत वचूंक जागो उरना असे सार्वजनिक आरोप करतात। हेजे बद्दल संबंधित अधिकारीन लक्ष दिवं जाय अशे सार्वजनिकांनी मागणी आसा। शिवाजी शिक्षण संस्था सदाशिवगड हेजे माजी उपाध्यक्ष शिवानंद गणबाराणी हेमी सोमाराक सकाळी स्वर्गवास जाले। सदाशिवगड नागफोंडवासी शिवानंद गणबाराणी हेमी निवृत्त शिक्षक जावन आशिल्ले। तसेच चित्ताकोला पंचायतीचे माजी अध्यक्ष, क्षत्रिय कोंकण मराठा समाज सदाशिवगड हेजे माजी अध्यक्ष आणि शिवाजी शिक्षण संस्थेचे विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले। हेमी सोमाराक सकाळी निधन जाले। हेमगेल निधनाक खूब लोकांनी शोक व्यक्त केला आणि तेमकां सद्गती मेळू अशे प्रार्थना केलात। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। आहार सुरक्षितेबद्दल सावधान बाळगूंक जाय। संबंधित अधिकारीन हॉटेल, फास्ट फूड सेंटरात भेट दिवन घेवन पळोवंक जाय अशें जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी अधिकारी लोकांक सुचन दिले। जिल्हा पंचायत सभांगणात सोमाराक जाल्ल्या प्रगती परिशीलन सभेत उलयले जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी मिक्स केल्ले आणि केमिकल आशिल्ले मसालो उपयोग केल्यार कॅन्सरा सारखे मारणांतीक रोग येवंक शकतात। तशें म्हूण हॉटेलात, फास्ट फूड सेंटरात धाड घालून पळोवंक जाय। केमिकल पदार्थ आहारात उपयोग केल्ले दिसून येयल्यार तसले लोकां विरुद्ध क्रम घेवंक जाय अशें तेमी सांगले। मातृवंदन योजनेत गर्भवती महिलांना अंगणवाडी केंद्रात येवन जेवण जेवूंक जाय अशें आसा, पण आमगेल जिल्ह्यात ते शक्य ना, कारण पयस खेड्या गांव आसात। तशें म्हूण 15 दिवसां एक पटी आहार वस्तू गर्भवतील्या घराक दिवंक जाय। कोविडा वेळाचेर जिल्ह्याच्या सगळे एमएलएन ॲम्ब्युलन्स दिलात। त्या ॲम्ब्युलन्साचेर ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्या एमएलएलो आणि सीएमआलो फोटो घायलात।
पण आपण दिल्ल्या ॲम्ब्युलन्साचेर जिल्हा मंत्रीलो फोटो घायला पण आपणाल फोटो घायलना असे MLA ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ हेमी ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ केले. ರೈತರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ. ग्रामपंचायतीत गेल्या 3 वर्सांच्यान सेवा करत आशिल्ले PDOक अकस्मात बदली केल्ले विरोध करून सामान्य सभा बहिष्कार केल्ले माजाळी ग्रामपंचायती सदस्य अध्यक्ष हेमी सोमाराक जिल्हा मंत्री आणि MLAक अर्जी दिवन PDOक बदली केल्लो आदेश रद्द करा अशी मागणी केली. माजाळी ग्रामपंचायत अधिकारी PDO जावन गेल्या 3 वर्सांच्यान सेवा करत आशिल्ले नागेश्वर के तेंडुलकर हेमका दुसरे ग्रामपंचायतीत बदली करून आदेश केला. पण PDO तेंडुलकर हेमी कोरोना लॉकडाऊना वेळाचेर सुद्धा दिवस रात जनसेवा केलात. कारवार तालुक्यात प्रथम कोरोना पत्तो लागिलो माजाळी ग्रामपंचायती भागात. असले वेळाचेर खूप भयेचो वातावरण आशिल्लो. ह्या परिस्थितीत सुद्धा तेमी आपली जीवाची काळजी ना करता काम केलात. तसेच माजाळी भागात खूप इतले सुधारणा काम करूंक तेंडुलकर हेमगेलो सहकारी आसा. तशें म्हूण फुडच्या दिवसाक बी तेंडुलकर हेमका माजाळी ग्रामपंचायत PDO स्थानाचेर फुडें सरोंक जाय आनी तेमगेलो बदलेचो आदेश रद्द करूंक जाय अशी मागणी करून ग्रामपंचायतीचे काही सदस्य अध्यक्ष हेमी जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी तसेच MLA रूपाली नायक हेमका भेट दिवन घेवन अर्ज दिले. सगळे आम्ही कित्याक लागल्यार श्रीनिवास कोटा श्रीनिवास उस्तुवार सचिवार मनी दिला. कित्याक आमच्या पंचायतीचो PDO आशिल्लो ताका ट्रान्सफर जाल्लो आसा. जो 3 वर्सांच्यान बरोच काम करते आशिल्लो. तेचे पयले 500 PDO येवन अशेंच ट्रान्सफर गेले. थोडे लोक रिटायरमेंट जावन गेले आनी आमगेले 13 फायनान्स आशिल्ले 43 लॅक्स लॅप्स जावन गेले. ताका लागून आमी सांगतात होच आमचो PDO कंटिन्यू दवरूंक जाय. कित्याक आमी कोरोना टायमाचेर भरपूर काम केल्लें आसा. जो म्हाज्याळे कोरोना फस्ट आमच्या कारवार तालुक्यात म्हाज्याळेच फस्ट कोरोना येयल्लो तेन्ना गडे प्रदेश जावन तांकां सील डावन केल्ले. तशें तांकां इतर कितें हे दिवचे अशें सगळें ताका मदत तेणेंच केल्ली. जो नायटार वचून जो काम करते आशिल्लो ताका लागून सांगता आमी ते कंटिन्यू थंयच दवरूंक जाय म्हूण. आनी आमगेलें मुखार पंचायतीचें काम डेव्हलपमेंट जावूं जाय म्हूण. कित्याक एका ट्रान्सफर केल्ल्यान आमगेले पंचायती डेव्हलपमेंट पाटी वयतले. कित्याक म्हळ्यार हर एक PDO येयले आपणा हे सांगून कितें निमित्त सांगून दुसरी पंचायतीक ट्रान्सफर जावन वयता. तशें म्हण आमी सांगता कंटिन्यू हिंगाच दवरूंक जाय आनी हो बरो काम करते आसा. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आमी लॉन्च करते असतात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जावन असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करता व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तशें लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागीं मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा केंद्र तसोच सीमा तालुक जावन आशिल्लो कारवारात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि लॉ कॉलेज करूंक जाय म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा ग्राहक आणि नागरिक हितासक्ती संघाचे अध्यक्ष KR देसाई हेमी जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, कानून मंत्री हेमका अर्ज दिले. तसेच सोमाराक जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी आणि कारवारचे MLA रूपाली नायक हेमका अर्ज दिले. उत्तर कन्नड जिल्हो कर्नाटकाचो सीमा प्रदेश गोवा सीमेक लागून आसा. ताका लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्याक दुर्लक्ष केला. जिल्ह्याच्या लोकांन राष्ट्राक सगळे रितीन आर्थीक, सामाजीक अशें सगळो सहकार दिला. जाल्यार हांच्या लोकांच्या त्यागाक, सहकार्याक सरकारान कसलीच सवलत दिली ना. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे शेजारी जिल्ह्याक तुलना करून पळयल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याक दुर्लक्ष केला अशें कळून येता. हांगा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ना जाल्ल्यान वेळाचेर बरो इलाज मेळना जावन कितलेशे मरण घडलात. ताका लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जिल्हा केंद्र कारवार हांगा करूंक जाय.
तशेंच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कितलींशी पदवी कॉलेज आसात. एक वर्साक हजारांचे विद्यार्थी पदवी शिक्षण पूर्ण करतात, पण हांगा एक सुद्धा लॉ कॉलेज ना. कानून शिक्षण घेवचे आसक्त उरल्यार बी हांगा अनुकूलता ना आशिल्ल्यान नाइलाजाक विद्यार्थीक आपले मन बदलचें पडटा. उद्योग किंवा बाकीचे खंयच्या कोर्साक दाखल जावचें पडटा. तशें म्हण घेवन विद्यार्थ्याक अनुकूल जावूक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात लॉ कॉलेज करूंक जाय अशी तेमी मागणी केले. उत्तर कन्नड आमगेले जे जिल्हा आसा ते गडी प्रदेश असून कर्नाटक राज्याचे ते कंप्लीट कर्नाटक राज्य सरकारान निग्लेक्ट केल्लो आसा. ताका आमगेले जिल्ल्या भितर जे कितें फेसिलिटी दिवचे आसा आवश्यक फेसिलिटी आसात ते मल्टीपर्पज हॉस्पिटल स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणजे एक आसा तो आज पर्यंत आमच्या जिल्ह्या भितर सरकारान स्थापन करचे बद्दल काही काम केले ना. खंयचे आमगेले प्रतिनिधी सुद्धा ह्या विशया बद्दल कुटुंब कल्याण सुद्धा उलयनात खंय बी आनी कोणी प्रयत्न करनात. ते आमगेले दुर्दैव म्हणून आमी समजिता. आज पर्यंत कितें जाला म्हण जाल्यार सादारण एक 2-3 हजार लोक थंयच्यान जेन्ना शिफ्ट करच्या लागीं उरता कारवार हॉस्पिटलाच्यान मणिपाल जावं मंगळूर जावं किंवा बेंगलोर हुबळी त्या टायमाचेर कितले लोक ते आपल्याले अशे प्राण तेंगे रस्त्या मदींच गेल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार ते पावच्या पावलो ना ते वचून घेवन. तेजे नंतर एक्सिडंट जावन हल्ली सुद्दां 1 वरांची 6 लोक मेले थंय उडपी वचच्या लागीं तेन्ना. तेजे पयलीं कारवारा भितर एक 6 म्हयन्या पयलीं मागेलेच एक प्रामाणीक रिक्षा ड्रायव्हर एक गेल्लो गोवेकर म्हण तो सुद्दां एक्सिडंटाक तेजे बरोबर 5 लोक मेले. अशें करून घेवन आमगेलें एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल नाशिल्ले निमित्ती इतली की भयंकर लोकांक जिवाची हानी जावच्या लागला. ते लोक अमूल्य तेंगेले प्राण तेंगेर वचच्या लागला. त्या निमित्ती सरकार आतां तरी दोळे उगड घेवन ताबडतोब एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कारवारा भितर फूल टेक्नॉलॉजी आशिल्ले बरे डॉक्टर हाय क्वॉलिटी कॉम्पिटंट डॉक्टर्साक नेमून घेवन करता म्हण घेवन हांव आज जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपालाक मुख्यमंत्री आरोग्य सचिवाक आनी कानून सचिवाक मनी विचारला लागला. तशीच आज पर्यंत हांगा आमगेले कानून कॉलेज ना, लॉ कॉलेज अजुनी पर्यंत ना. हांगा इतले सादारण 100 सुमार महाविद्यालय आसात. पदवीधर वर्साक सादारण 2-3 हजार पदवीधर जातात. BA ग्रॅज्युएट BCom आनी BSc. परंतु तांकां मुखार शिक्षण करचें जाल्यार भायर वचपाक आनी थंय वचून घेवन 5-6 वर्स खंय तरी दुसरे कडेन राबून घेवन तेंगेले हे शिक्षण घेवचे खातीर कश्ट काडटा. तेजे कितें कारवारा भितर एक लॉ कॉलेज जाल्लें उरलें जाल्यार तांकां एक ऑटोमॅटिकली वृत्ती जीवन स्टार्ट करच्याक तेंगेले पांयार स्वावलंबन रावच्याक एक ताकद मेळटली आनी एक बरे नागरीक जावचे सुद्दां तांकां एक सरकारान व्यवस्था करून दिलं आसा तशें. आज पर्यंत सरकार त्या विशया बद्दल बी काही करनासतना एक इतलो व्हड आमगेल्या डिस्ट्रिक्टा भितर आज पर्यंत एक लॉ कॉलेज ना. ते ताबडतोब लॉ कॉलेज स्थापन करता नाल्यार कानून विश्वविद्यालय तरी स्थापन करता म्हणून हांव सरकाराक आज ಒತ್ತಾಯ करचे खातीर. वीरशैव लिंगायत समाज केंद्र सरकाराल्या इतर OBC पट्टेत मेळोवंक केंद्र सरकाराक शिफारस करूंक जाय म्हण आग्रह करून अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा उत्तर कन्नड जिल्हा संघटनेन जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हांकां अर्ज दिले. राज्यात गेल्ल्या 60 वर्सांच्यान वीरशैव लिंगायत समाज इतर OBC वर्गात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराल्या OBC पट्टेत येयले ना. तेजेन केंद्र सरकाराच्यान मेळची कसलीच सवलत आमकां मेळना. हो समाज इतलो व्हड समाज उरल्यार बी केंद्र सरकाराल्या OBC पट्टेत येयलना जाल्ले एक दुर्दैव. मुख्य म्हणल्यार लिंगायत समाजाच्या लोकांक केंद्र सरकाराल्या शिक्षण संस्थेक केंद्र सरकाराल्या नोकरेक अवकाश मेळना. ताका लागून लिंगायत समाजाक केंद्र सरकाराल्या OBC पट्टेत मेळोवंक जाय अशें तेमी आग्रह करून अर्ज दिले. बोलो राम बोलो
आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.